तिमोथाक पावलुचें दुसरें पत्र आवेसवो 2. धीर धरून तिमोथान आपलें काम करचें. देखून तूं पुता म्हज्या जेजू क्रिस्ता सोवें मेळटा ते दयालेंतली घोटाय घे आनी जें सोबार गोवायां उजीर तुवें म्हजे कडलें आयकलांय तें तूं हेरांकूय शिकोवंक पुरतें जातलें तसल्या खात्रेच्या मनशाचे आदीन कर. जेजू क्रिस्ताचो बोलवंट सैनीक जा आनी तुका येतात त्या कश्टांक धिरान फुडो कर. सैनिकाची सेवा करूंक जाणें आपलें नांव दिलां तो ह्या जिविताच्या हेरां राटींनी केन्नाच घुसळना. कित्याक आपणाक सैनिकाचे सेवेक घेतल्या त्या सेनापतीच्या हुकुमाक सारकोच आयतो आसून तो ताका मानूंक जाय. तशेंच खंयच्याच पेलवानाक पेलवानकेच्या नेमां प्रमाणें तातूंत वांटो घेतल्या शिवाय इनाम मेळना. तेच परी पिकेचें फळ सगळ्यांवन पयलें कश्ट करतल्या शेतकामत्याक मेळूंक जाय. हांव सांगतां ताचे विशीं बरो नियाळ कर आनी सुमी सगळ्यांची तुका समजणी दितलो. हांव परगट करतां त्या शुभ वर्तमाना प्रमाणें दाविदाचे कुलयेंतलो जल्मल्या जेजू क्रिस्ताक देवान मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला हें मनांत दवर. ह्या शुभ वर्तमाना पासत हांव कश्ट भोगतां आनी गुन्यांवकार जाल्ले परी म्हाका सांकल्यांनी पर्यान बांदलो. पूण देवाचें उतर कोणाच्यानूच बांदून घालूंक जायना. देखूनच देवान विंचल्यांत तांकां जेजू क्रिस्ता सोवें मेळटा तें तारण आनी सास्तीक महिमा जोडचे खातीर हांव हें सगळें सोंसणीकायेन भोगतां. हें उतर खात्रेचें. ताच्या वांगडा मेळ्ळ्याव जाल्यार ताच्या वांगडा जियेतल्याव. तिरगोट आमी रावल्याव जाल्यार ताच्या वांगडा राज करतल्याव. ताका आमी सोडलो जाल्यार तोय आमकां सोडून दितलो. आमी अविस्वासी जाल्यार तो मात विस्वास सांबाळटलो. कित्याक आपणेच दिल्लें उतर ताच्यान कदींच मोडूं नजो. क्रिस्ताक मानता तसलो वावराडी. ह्या वस्तूंचो भावार्थ्यांक उगडास कर आनी सुम्याच्या नांवान तांकां अशीं शिटकाय. उतरां विशीं तांणी विवाद करचे न्हय. आयकतल्यांचो नाश करचे भायर ते आनीक कित्याकूच उपकारनात. आपल्या कामां पासत आपणाक लज भोगची पडना. पूण स्वताची सेवा फावो ते परी करता तसल्या वावड्याड्या भाशेन देवाक मानवलोलो मनीस जावंक जाता तितलेय प्रयत्न कर. देवातावन मनशाक अदीक अदीक पयस व्हरतात तसल्यो अधर्मी बेकार गजाली वाटाय. तसली तांची बडबडणी आंगांत पसरतल्या गायां सारकी. असल्या मनशां मदें हिमानेव आनी फिलेत आसात. भावार्थांचें पुनर्जिवंतपण जावन गेलें आनी आनीक दुसरें कसलेंच पुनर्जिवंतपण आसचें ना म्हूण सांगून ते आपुणूच स्वता तावन कडसरून गेल्यात. त्या भायर असले शिटकावणेन तांणी कांय जाणांचो भावार्थ मोडून उडयलो. पूण देवान घाल्ली बुन्याद तिरगोट आसा आनी तिचेर हो शिक्को आसा. आपणाचीं कोण तीं देव वळखता आनी जीं कोण सुम्याचें नांव घेतात तांणी खोटेपण पयस करचें. एका व्हडल्या घरांत तरेतरेचीं आयदनां आसतात. थोडीं भांगाराचीं आनी रुप्याचीं आनी थोडीं लांकडाचीं आनी मातयेचीं. थोडीं विशेश सुमयार वापरपाचीं आनी थोडीं सदां वापरपाचीं. अशें जीं कोण वयर सांगलेल्यो खोट्यो शिकवण्यो सोडून शुद्ध रावतात तीं उंच मोलाचीं. तीं देवाक भेटयल्लीं आनी आपल्या दोनयाक उपयोगाचीं आयदनां जातात.
ताच्या कसल्याय बऱ्या कामांक ती आयती आसतली. तोडणे पिरायेच्यो वायट वोंडावण्यो दमावन दवर. सदां देवाक मानवलोलो जावंक तुजें दान मोन लाय. भावार्थान थीर राव. भावां भयणीचो मोग कर आनी सगल्यांक कोडे शांतीन जिये. सुम्याचें नांव शुद्ध निर्मळ काळजान घेतात तांचे बरोबर ह्या सगल्या शगुणांची जोटणायेन वाट दवर. ओर्त नासलोले आनी शिश्टी भायले विवाद वाटाय. तांकां लागून तोंडाक तोंड जाता म्हूण तूं जाणय. सुम्याचो चाकर झगडेकार जावचो न्हय, पूण सगल्या तायन तोंड. बरेपणान आनी सोंसणीकायेन दुसऱ्यांक शिकोवन दिता तसलो. आपणाक विरोध करतल्यांक ताणें दुलोबायेन सारक्या मार्गार हाडचीं. देव एक दीस तांचें मोन बदलून हाडीत आनी अशें सोत वळखूंक पावूंक तांकां फावो करीत म्हूण ताका भरवोसो आसचो. तेन्ना तीं परतून सोयरानार येतलीं आनी देंवचाराच्या फासांतलीं तीं सुणटलीं. कित्याक म्हणल्यार देंवचार खरेंच आपली कुशी तांणी पाळची म्हूण तांकां धरून आसा. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार.